सी सर्वे म्हणतात पळय अजून पर्यंत आमी पळयला ह्याच सर्वेन म्हाका दिसता जेन्ना लोकसभा इलेक्शन जाल्लें कितें सांगिल्लें BJP इज गोइंग टू क्रॉस 405 सेम एजन्सीज आणि आय थिंक 2 ऑफ द एजन्सीज हॅव नाव सेट द टेस्टेड वॉट हॅज बीन शोन इज नॉट देअर रिपोर्ट दे आर स्टील वेटिंग अँड कोलेक्टिंग द डेटा अँड डेटा विल बी रिलीज टुडे हांव ग्राउंडार काम केलां आमच्या MLAन आमी ग्राउंडार काम केलां आमचे वॉलंटियर्स आनी ग्राउंडार काम केलां दिल्लीची जी जनता आसा दिल्लीचे जे लोक आसा आय थिंक इट इज व्हेरी क्लियर दॅट द मॅन्डेट इज गोइंग टू बी इन फेवर ऑफ आम आदमी पार्टी 8 तारखेक रिजल्ट येतलो रिजल्ट आयल्या उपरांत आमी उलोवया आम आदमी पार्टी पक्षाचें सरकार परत एकदा दिल्लीन स्थापन जातलें हाजे बद्दल म्हाका डावट आसपाक जायना दिल्लीच्या जनतेकय डावट ना आनी तो कोणाकच डावट ना सो कोणी कितलेय उलोव एज फार एज दिस इज कन्सर्न ऑफकोर्स आर सीट्स आर गोइंग टू कम डावन बिकॉज एंटी इनकम्बन्सी फॅक्टर इज देर आर वेरियस अदर फॅक्टर्स विच आर देर भारतीय जनता पार्टीन गुंडागिरी केल्या ह्या फाटी इलेक्शनाक दिल्ली इलेक्शनाक म्हाका दिसता 500-600 कोटी ताणें म्हाका दिसता दिल्ली इलेक्शनाकूच खर्च केला आमकां आज म्हायती मेळ्ळा की परवेश वर्मान नियरली आपल्या न्यू दिल्लीची जी 5 स्टार हॉटेल आशिल्ली 5 ताच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जी 5 स्टार आसा ती सगळी बूक केल्ली आपल्या वॉलंटियर्सा खातीर म्हणजे कितलो आम आदमी पार्टी हरोवपाचो तांकां इच्छा आशिल्ली आनी भंय जाल्लो आम आदमी पार्टी तातूंतल्यान दिसून येता बट रिजल्ट इज गोइंग टू बी व्हेरी क्लियर ऑन 8th ऑफ दॅट इज डे आफ्टर टुमॉरो अँड वी वील स्पीक आफ्टर द रिजल्ट्स कम आउट सर आणि एक मनोज सिन्हा सरनं एलिगेशन घातला की पयशे वाडटा म्हणून तुमी आयकलां आसतलें ती इलेक्शन कमिशन एक्शन घेव म्हणून त्याचे नाही इलेक्शन कमिशन ह्या फाट वॉज पार्ट ऑफ टीम ऑफ BJP हातल्या भितर डावटूच ना पयशे वाडटा आसतना धरले लोकांक पयशांच्यो गाडयो मेळ्ळ्यो गाडयांनी भितर कपडे जॅकेट्स आशिल्ले सुद्धा गोश्टी मेळ्ळे जाल्यार एक्शन घेनाशिल्ले तुमकां सांगता तशें परवेश वर्मा हू इज द मेन पर्सन हू इज अपोजींग केजरीवाल इन दीस कॉन्स्टिट्युएंसी केजरीवाल आमचे जे सर तांचे आनी थंय तांणी ज्या तरेन पयसो वतला तो पळयत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीन पुरेपूर ऑथॉरिटीजांचो वापर केलो पुलिसांचो वापर केलो इलेक्शन कमिशन प्लेड अ ब्लायंड आय टू एंटायर थिंग अँड इन स्पायट ऑफ ऑल दीस आय स्ट्रॉंगली बिलीव वी वील फॉर्म द गव्हर्मेंट इन दिल्ली